आयज आमी तुया गांवांतल्या हॉस्पिटलाचे संदर्भान थोडे कितें प्रश्न उत्पन्न जाल्ले ताका लागून आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स कशी घेवंक सोदी. सांगपाचें म्हणजे येता ते 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती ह्या दिसा हॉस्पिटलाच्या इमारतीचे उजघाटन करपाचें आसा अशें आमकां आयकोंक येयल्लें. मागीर कळ्ळें की थंय एक डायलिसीस केंद्र, डायलिसीस युनीट बेसिकली तेजे उजघाटन करता अशें आतां आयकोंक येता. सो म्हाजे प्रश्न आसलेले की जेन्ना येदे व्हडले हॉस्पिटल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 52 करोड्स रुपीज मोडून रेडी आसा, येदे व्हडले 100 बेडीचे हॉस्पिटल आसा, भितर ऑलमोस्ट 3 व्हडले अशे ऑपरेशन थिएटर्स आसा. ज्या हॉस्पिटलान जर आमी गोंयांत पळयत जाल्यार फक्त बांबोळे सोडून आनी खंयच मॉर्ग ना, जाल्यार ह्या हॉस्पिटलान 2 बॉडी दवरपाची सुविधा सुद्दां केल्लेली आसा. त्या भायर अशे वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आसात आनी कितें आसात. आनी आयज अशें आयकोंक येता आनी थंय आतां काम चालू आसा ते फक्त एक डायलिसीस युनीट ह्यो स्टार्ट करपाक. आतां बारीक पळोवंक गेल्यार थ्रू RTI म्हाका ही सगळी म्हायती मेळिल्ली आसलेली. त्या म्हायती प्रमाणे थंय एक लोवर ग्रावंड फ्लोर आसा, ग्रावंड फ्लोर आसा, फर्स्ट फ्लोर आसा. आनी फर्स्ट फ्लोरानूच एक 8 नंबराचेर, सिरियल नंबर 8 हेजेर एक डायलिसीस युनीट आसा ऑलरेडी. सो ह्यो आसतना अर्दवट ते फक्त एक डायलिसीस युनीट ते स्टार्ट करतात. लोकांची मागणी आसा हांगासर की एक संपूर्ण ते हॉस्पिटल आमकां स्टार्ट केल्लें जाय. आतां फाटीं तुमकां खुबदां आयकलें आसतलें की जेन्ना कोरोनाच्या टायमार कशे लोकांचे हाल जाल्ले तेन्ना आमची जी प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांगासर सारकी सुविधा ना म्हणून आमकां सगळे पेडणेच्या लोकांक आजिलो ना जाल्यार बांबोळी आमकां रिफर करी आसले. तेच जर आयज अपग्रेड केल्लेले, तितूंतल्यो ज्यो सुविधा ज्यो आसलेल्यो त्यो पूर्ण जर लोकांक दिल्ल्यो जाल्यार हेच लोकांचेर खूब उपकार आसपाचे. हांव उपकार हेकाच लागून म्हणटा की 4.5 वर्सां जालीं तेजेर कोणी नजर मारूंक ना. सो 4.5 वर्सां जालीं उपरांत निवडणूक लागीं येता आनी त्या कारणान असले जेन्ना निवडणूक स्टंट्स करतात तेन्ना हे एक उपकारूच केल्ले भशेन दिसता. आतां जेन्ना डायलिसीस केंद्र करतात आनी मागीर थोड्या दिसांनी सांगताले की बाबा दुसरो युनीट आनीक थोड्या दिसांनी स्टार्ट करतात, जाल्यार हेका आमी हॉस्पिटल म्हणपाचें काय आनीक कितें म्हणपाचें. आतां जेन्ना आमी हॉस्पिटल म्हणटात तेन्ना जेन्ना एक पेशंट वयता ताका ती सगळी सुविधा मेळोंक जाय. तेजो सारको तेजे जे कितें हेल्थ कंडिशन्स आसा सोदतात काय कितें, ह्यो एक प्रश्न उत्पन्न जाता. त्या भायर येदे व्हडले हॉस्पिटल आसा आमचे, त्या हॉस्पिटलाचेर कितें प्रावधान आतां फुडें येता ते बजेटीन कितें प्रावधान केला, ते हॉस्पिटल पुराय करपाक कितें केला हेजेर कोण विचार करिना. विचार फक्त करता की ते हॉस्पिटल नांवा पुरती येता ते आतां निवडणूक लागीं येयल्या म्हणून काय कित्याक तें कळना. बट डायलिसीस कशें कितें स्टार्ट करतली युनीट तेजेर आतां थंय सगळो फोकस पडलेलो आसा. आतां दुसरी आनी एक गजाल म्हणजे आतां बाकीचें कितें करपाचें. डायलिसीस जर आसात बाकीचे हेजेर जे येदे व्हडले RTI 52 करोडाची आतां स्ट्रक्चर आनी येदे हितून खूब कितें आहा, मॅटर्नरी आहा, गायनेस्ट आसा, पेडियाट्रीक आसा आनी खूब कितें आसा हितून. हे सुविधा केन्ना उपलब्ध जातले. 4.5 वर्सां जालीं आतां तेंच्यांनी एक युनीट स्टार्ट करूंक सोदतात डायलिसीस. हेजो फायदो खरोच आमकां जातलो काय तेवूय जशे प्रायमरी हेल्थ सेंटरान जे फाटीं सुविधा कसले तरी ओपन केल्यो आनी थोड्या म्हयन्यांनी त्यो बंद पडल्यो, तश्यो ह्यो आतां निवडणूक जायसर चालू दवरतले आनी मागीर हे बंद पडटले काय कितें, हेवूय आसा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जेन्ना आमचे CM आसलेले तेन्ना तेंच्यांनी जी आमची प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसलेली ती हेल्थ सेंटराचे बेश्टे पळोवपाक येयल्लो, चॅक करपाक येयल्लो की कितें तेच्या अपग्रेडेशनाचेर कितें आसा ते रिक्वेस्टी प्रमाणे तो येयल्लो. बट तेणी आपले विजन दवरून हे हॉस्पिटल थंय स्ट्रक्चर उबो केल्लो. आतां लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर चीफ मिनिस्टर आसतना म्हटलें म्हणून ताका 4.5 वर्सां जाता हेजो तुमकां कळलें आसतलें. 4.5 वर्सांनी आयज मेरेन ते स्ट्रक्चराचेर आयज मेरेन कितेंच जाल्लें ना. खूब जाणांनी निरीक्षण येवन केलें, भितर येवनूय गेले. म्हटल्यार जे मेन कितें आसलेलें ते सोर्स कितें स्टार्ट करूंक जाय आसलें तें कितें करूंक ना. आयज फक्त थंय देखावो करपाक हे चालू आसा. आनी आतां ते गांधी जयंतीक 2 तारखेर आयकपाक येयल्ल्या प्रमाणे डायलिसीस युनीट ह्यो स्टार्ट जाता. हांव परत एकदां सरकारा कडची मागणी करता, जर खरेंच जर ते सिरियस आसा लोकांक, कित्याक हे हॉस्पिटल म्हटलें न्ही अशें न्हू की बाबा खंयचे हाडले आनी हांगासर शिफ्ट केले.
अशें जायना. हें हॉस्पिटल आसलें म्हणून ताका सारके डॉक्टर्स जाय, सगळे कितें फॅसिलिटीज अवेलेबल आसूंक जाय. सो हांव एक सरकारा कडची मागणी करता, ते स्ट्रक्चराचें उद्घाटन करच्या पेक्षा तुमी ते हॉस्पिटल सारके पुराय सगळी सुविधा उपलब्ध करून ते हॉस्पिटलाचें उद्घाटन करात, स्ट्रक्चराचें उद्घाटन करूंक नाकात. आनी हे जे व्हडले हॉस्पिटल जाका आमी म्हणटात की लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, 100 बेड्स, 3 ऑपरेशन थिएटर, मॉर्ग, हे इतले आसतना तुमकां कळटलें की बाबा की केदें व्हडलें हॉस्पिटल. हितून आसता ते डायलिसीस एक धाकटोसो सुरवात करतात. म्हाका दिसता हे लोकांची जे आयज आतां निलेशान जशें सांगलें, सगळें सविस्तर तेणें सांगलें कशा पद्दतीन आनी कितें चल्लां तें. सो म्हाका दिसता हें हॉस्पिटल हो स्ट्रक्चर जो बांदून कंप्लीट केल्लो हो पयलो कित्याक तर पेडणे तालुक्या खातीर म्हणून केल्लो, बरोबर. सो पेडणे तालुको आमचो हांगासर स्थिर जातलो आसलो, तें जालें ना. आनी तें जावपाक जाय आसलें. गव्हर्मेंट हें गडबडीन जे पळय आतां डायलिसीस युनिट्स चालू करूंक सोदता, अवश्य करचें चालू, नो डावट, पण तेच्या बरोबर कंप्लीट हॉस्पिटल चालू जावचें अशी आमची मागणी आसा. गव्हर्मेंटान गडबडी करची न्ही, साधन सुविधा सगळे उपलब्ध करचे. सादी एक जर लेबर पेन जाले एका महिलेक, आमचे जुने हॉस्पिटल रेन्युएट केला, नो डावट, पण जर लेबर पेन जाले म्हणून जर त्या बायले हॉस्पिटलान हाडली जाल्यार तिका म्हापसा नाल्यार बांबोळे रिफर करता. हे कितपत हाडलेलो पेशंट फुडें वता, तर तो फुडें वचनासतना तेच्या हांगा जावपाक जाय. 11 ओपीडी कितें इतले अशें 4.5 वर्सान जालें ना आनी आतां हे 4 म्हयन्यान जातले काय अशें म्हाका तरी दिसता. सो हें जावपाचें. गव्हर्मेंट म्हाका दिसता गव्हर्मेंट गडबडी करता कशी, तर गव्हर्मेंटान गडबडी करिनासतना सुशेगाद करचें. आयज जर कोवीड सेंटर केल्लें, ते हांगासर सावळवाड्या व्हरची गरज नासली. कोवीड सेंटर करपाक कितें व्हडलेशें नासलें न्ही, तर बेडी अरेंजमेंट करूंक जाय आसली, लायट उदक अरेंजमेंट आनी मशिनरी जाय आसली, ते करपाक जाय आसलें, पण तें जालें ना. कोवीड सेंटर जर जायना जाल्यार येदे व्हडलें हॉस्पिटल 4 म्हयन्यान चालू जातलें काय. मॉर्ग बॉडी हाडली जाल्यार ती एखादी बॉडी जर सपोज दनपारां सकाळी एक्सपायर जालो आनी ती दवरीची पडली जाल्यार ती दवरून आमकां खंय बांबोळे वचचें पडटा. परतून मागीर ते हाडपाक परत उठावचे कितले, ते मागीर वचोंक जाय दुसऱ्या दिसा, परत ती बॉडी ताब्यान घेता दिता म्हटल्यार परत दुसरो दीस उजाटा सांज जाता बॉडी हें करता म्हणसर. ते जावचें न्हू, म्हणून हें सगळें वेवस्थीत जावंक जाय. सो म्हाजे सरकाराक इतलेच मागणी आसा की गडबडी करूं नाका, सरकारान गडबडी करची न्हू, सगळे साधन सुविधा वेवस्थीत थंय स्थिर करचे आनी मागीरच ह्या हॉस्पिटलाचें उद्घाटन करचें अशें म्हाका तरी दिसता. नमस्कार, मी तुये गांवचो ह्याच स्थानिक पंच, खंयचो जे हॉस्पिटल आसा त्या भागाचो पंच. गेली 4.5 वर्सां किंवा तेचे पयलीं थंय 4.5 वर्सांच्या नंतर थंयसर कांय हॉस्पिटल नजरेक गेलें आनी पार्सेकर जे सर आमचे CM जाले तेंच्यांनी ते आपल्या स्वताच्या एक तकलेन विजन तेंच्या हाडली की थंयसर आपण स्वता एक हॉस्पिटलाचो एक हें करता आनी त्या प्रमाणे थंयसर एक स्ट्रक्चर निर्माण जालो आनी बरी गोश्ट आसा की तेंच्यांनी ते आपल्या हितूनसून ध्येयानसून घेतले म्हणा. पण आयज खंय तरी न्हू ते कंप्लीट जाला न्हू, ते कंप्लीट जाला फक्त तेजो स्ट्रक्चर कंप्लीट जाला, भितन सोयी काय आसत किंवा तेचे बाकीचे सरावंडींग काय आसत. म्हाका एका म्हाज्या फ्रेंडान काल फोन केलो आनी सांगलें की आनंद थंय एक 2 तारखेक ओपनिंग आसा म्हणून हॉस्पिटलाचें. अरे मी त्या भागाचो स्पंच आनी तो स्पंच आसा आनी म्हाका खबर ना म्हटला. तर अशीच आमच्या हितून मी चवकशी केली तर हय थंयसर एक हेचो युनिट पळो तेच्यो हें जाता म्हणून मी म्हटल्यार चवकशी करून मी म्हटल्यार बघते मी काय ते विचार करता आनी तेचे नंतर आयज जर खरी जाल्यार थंयसर काय तरी नवीन काय तरी करता असं दिसता. पण इतले दीस आता खरी गरज असली, कालच्या 2 वर्सांक खरी गरज असलेली कोविडाच्या टायमार ह्या हॉस्पिटलाची आमकां जी स्ट्रक्चर आसा न्हू तेतून लायट घालपाची, पाणी आनी थंयसर बेडी जर हाडून दवरलेले न्हू जाल्यार सावळवाड्याचो आसा न्हू तेची गरज नासलेली, ह्या हॉस्पिटलाची गरज आसलेली. आनी ही सरकारान त्या टायमार खंय तरी ह्या केल्लो न्हू जाल्यार तेचो आयज आमकां खंय तरी आयज फायदो आसलेलो. गांवागांवान आमकां लोकांच्या म्हणजे आमी स्वता ऑल इंडिया रावन जी कामां केली न्हू तेची गरज नासलेली, खरी ती गरज आसलेली आमकां. आनी आयज सरकारान हेचेर खंय तरी घाई गडबडी करपाची न्हू आनी एक तेचेर काय तरी बरो मार्ग काडून तेचेर बाबा
थोडं काळ अजून आसा, इलेक्शनाक थोडो काळ आसा, त्या इलेक्शनाच्या काळासून तो कंप्लीट करून घेवन त्याची खंय तरी एक बरी सोय करून उद्घाटन करपाचें अशें सरकार कडेन मी म्हणटा. आमचोच BJP सरकार आमकांच खंय तरी तेचेर आमकां उपचार बोलांक लावन खंय तरी ह्या करता अशें आमकां तरी दिसता. आयज आता निलेशान जशें सांगलें सगळें सविस्तर तेणें सांगलें कशा पद्दतीन आनी कितें चल्लां तें. सो म्हाका दिसता हें हॉस्पिटल हो स्ट्रक्चर जो बांदून कंप्लीट केल्लो हो पयलो कित्याक तर पेडणे तालुक्या खातीर म्हणून केल्लो, बरोबर. सो पेडणे तालुको आमचो हांगासर स्थिर जातलो आसलो, तें जालें ना आनी तें जावपाक जाय आसलें. गव्हर्मेंट हें गडबडीन जे पळय आतां डायलिसीस युनिट्स चालू करूंक सोदता, अवश्य करचें चालू, नो डावट, पण तेच्या बरोबर कंप्लीट हॉस्पिटल चालू जावचें अशी आमची मागणी आसा. गव्हर्मेंटान गडबडी करची न्ही, साधन सुविधा सगळे उपलब्ध करचे. सादी एक जर लेबर पेन जाले एका महिलेक, आमचे जुने हॉस्पिटल रेन्युएट केला नो डावट, पण जर लेबर पेन जाले म्हणून जर त्या बायले हॉस्पिटलान हाडली जाल्यार तिका म्हापसा नाल्यार बांबोळे रिफर करता. हे कितपत हाडलेलो पेशंट फुडें वता, तर तो फुडें वचनासतना तेच्या हांगा जावपाक जाय. 11 OPD कितें इतले अशें 4.5 वर्सान जालें ना आनी आतां हे 4 म्हयन्यान जातले काय अशें म्हाका तरी दिसता. सो हें जावपाचें. गव्हर्मेंट म्हाका दिसता गव्हर्मेंट गडबडी करता कशी, तर गव्हर्मेंटान गडबडी करिनासतना सुशेगाद करचें. आयज जर कोवीड सेंटर केल्लें तें हांगासर सावळवाड्या व्हरची गरज नासली. कोवीड सेंटर करपाक कितें व्हडलेशें नासलें न्ही, तर बेडी अरेंजमेंट करूंक जाय आसली, लायट उदक अरेंजमेंट आनी मशिनरी जाय आसली, तें करपाक जाय आसलें, पण तें जालें ना. कोवीड सेंटर जर जायना जाल्यार येदे व्हडलें हॉस्पिटल 4 म्हयन्यान चालू जातलें काय. मॉर्ग बॉडी हाडली जाल्यार ती एखादी बॉडी जर सपोज दनपारां सकाळी एक्सपायर जालो आनी ती दवरीची पडली जाल्यार ती दवरून आमकां खंय बांबोळे वचचें पडटा. परतून मागीर ते हाडपाक परत उठावचे कितले, ते मागीर वचोंक जाय दुसऱ्या दिसा, परत ती बॉडी ताब्यान घेता दिता म्हटल्यार परत दुसरो दीस उजाटा सांज जाता बॉडी हें करता म्हणून असं. तें जावचें न्हू, म्हणून हें सगळें वेवस्थीत जावंक जाय. सो म्हाजे सरकाराक इतलीच मागणी आसा की गडबडी करूं नाका, सरकारान गडबडी करची न्हू, सगळें साधन सुविधा वेवस्थीत थंय स्थिर करचें आनी मागीरच ह्या हॉस्पिटलाचें उद्घाटन करचें अशें म्हाका तरी दिसता. नमस्कार, मी तुये गांवचो ह्याच स्थानिक पंच, खंयचो जे हॉस्पिटल आसा त्या भागाचो पंच. गेली 4.5 वर्सां किंवा तेचे पयलीं थंय 4.5 वर्सांच्या नंतर थंयसर कांय तरी हॉस्पिटल नजरेक गेलें आनी पार्सेकर जे सर आमचे CM जाले तेंच्यांनी ते आपल्या स्वताच्या एक तकलेन विजन तेंच्या हाडली की थंयसर आपण स्वता एक हॉस्पिटलाचो एक हें करतले आनी त्या प्रमाणे थंयसर एक स्ट्रक्चर निर्माण जालो आनी बरी गोष्ट आसा की तेंच्यांनी ते आपल्या हेतूनसून ध्येयानसून घेतले म्हणा. पण आयज खंय तरी न्हू ते कंप्लीट जाला न्हू, ते कंप्लीट जाला फक्त तेजो स्ट्रक्चर कंप्लीट जाला, भितर सोयी काय आसत किंवा तेचे बाकीचे सरावंडींग काय आसत. म्हाका एका म्हाज्या फ्रेंडान काल फोन केलो आनी सांगलें की आनंद थंय एक 2 तारखेक ओपनिंग आसा म्हणून हॉस्पिटलाचें. अरे मी त्या भागाचो स्पंच आनी तो स्पंच आसा आनी म्हाका खबर ना म्हटला. तर अशीच आमच्या हितून मी चवकशी केली तर हय थंयसर एक हेचो युनिट पळो तेचो हें जाता म्हणून मी म्हटल्यार चवकशी करून बी म्हटल्यार बघते मी काय ते विचार करता आनी तेचे नंतर आयज जर खरी जाल्यार थंयसर काय तरी नवीन काय तरी करता असं दिसता. पण इतले दीस आता खरी गरज असली, कालच्या 2 वर्सांक खरी गरज असलेली कोविडाच्या टायमार ह्या हॉस्पिटलाची आमकां जी स्ट्रक्चर आसा न्हू तेतून लायट घालपाची, पाणी आनी थंयसर बेडी जर हाडून दवरलेले न्हू जाल्यार सावळवाड्याचो आसा न्हू तेची गरज नासलेली, ह्या हॉस्पिटलाची गरज आसलेली. आनी ही सरकारान त्या टायमार खंय तरी ह्या केल्लो न्हू जाल्यार तेचो आयज आमकां खंय तरी आयज फायदो आसलेलो. गांवागांवांत आमकां लोकांच्या म्हणजे आमी स्वता ऑल इंडिया रावन जी कामां केली न्हू तेची गरज नासलेली, खरी ती गरज आसलेली आमकां. आनी आयज सरकारान हेचेर खंय तरी घाई गडबडी करपाची न्हू आनी एक तेचेर काय तरी बरो मार्ग काडून तेचेर बाबा थोडो काळ अजून आसा, इलेक्शनाक थोडो काळ आसा, त्या इलेक्शनाच्या काळासून तो कंप्लीट करून घेवन तेची खंय तरी एक बरी सोय करून उद्घाटन करपाचें अशें सरकार कडेन मी म्हणटा. आमचोच BJP सरकार आमकांच खंय तरी तेचेर आमकां उपचार बोलांक लावन खंय तरी ह्या करता अशें आमकां तरी दिसता.